नमस्कार. प्रुडंट अशा ह्या खासा कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक खूप खूप येवकार. आज अक्षय तृतीया. हिंदू कॅलेंडरान अक्षय तृतीयेक अनन्यसाधारण अशें महत्व आसा. हिंदू कॅलेंडराची सुरवात चैत्र म्हयन्यान जाता, जाचो पयलो दीस जावन आसा गुढी पाडवो आनी ह्या उपरांत येवपी वैशाख म्हयन्याच्या तिसऱ्या दिसा तृतीयेक अक्षय तृतीया मनयतात. ह्या दिसाक वेगळेच महत्व आसा. जे 3.5 मुहूर्त सांगल्या हिंदू कॅलेंडरान, तातूंतलोच एक म्हळ्यार अक्षय तृतीया. ह्या दिसा भांगराची खरेदी जावं वा खंयची नवी वस्त घेवपाची आसूं, हो दीस शुभ मानतात आनी ताका लागून खूब लोक भांगर खरेदी जावं गाडयांची खरेदी जावं ह्या दिसा करतात. आयच्या ह्या खासा कार्यावळींतल्यान अक्षय तृतीयेचें महत्व जाणून घेतनाच आयच्या दिसा लोक भांगर खरेदी करता. सो त्याच निमतान आमी पणजेंतले फेमस अशें आभरण हे जे गोल्ड शॉप आसा थंय आमी भेट दितली. थंयसर तांची तयारी कितें चालू आसा, अक्षय तृतीयेक तांणी कितें ऑफर्स दिल्या, तांचें कलेक्शन कितें नवें आयलां तें आमी पळयतलींच. त्याच बरोबर ताळगांव हांगासर आशिल्लो प्रायोरिटी होंडा हो शोरूम, थंयसरूय भेट दिवन तांची अक्षय तृतीयेक कशी तयारी तांणी केल्या, कस्टमरांक आफोवपा खातीर तांणी कितें बरे ऑफर्स दिला, त्याच्या विशयी आमी ह्या खासा कार्यावळींतल्यान जाणून घेतली. नमस्कार, हांव सोमयाजी सुहोता दीक्षित आपटे आज परत एकदा तुमच्या मुखार येला. आजचो विषय अक्षय तृतीया आमी कित्याक मनयतात हो विषय आसा. तर सगळ्यात महत्वाचो मुद्दो जो आमकां पुराणांत दाखलो मेळटा अक्षय तृतीयेचो, तो म्हणजे महर्षी व्यासांनी जे महाभारत बरयलें आनी म्हणजे सांगलें आनी गणपतीन बरयलें, तो जो म्हणजे ते काव्य बरोवपाक जी सुरवात केली ती अक्षय तृतीयेक अशें एक वचन आसा. आनी काणी म्हणाल जाल्यार एक काणी अशी येता की एक धर्मदास नांवाचो एक मनीस आसलो आनी तो खूब गरीब आसलो आनी तो सदांच देवा कडेन सांगतालो की म्हाका असो गरीब दवरूं नाका, म्हाका श्रीमंत जावपाची इच्छा आसा. आनी एक दीस परमेश्वरान तेचे साकडे आयकलें आनी एक ब्राह्मण ताका मेळ्ळो वाटेक. तर हेणें ताका सांगलें की आपूण खूब दरिद्री आसा, आपल्याक द्रव्य मेळची आपली इच्छा आसा, हे ब्राह्मण देवता, तुमी कितें म्हाका उपाय सांगात. तर त्या ब्राह्मणान सांगलें की अक्षय तृतीयेक तूं जाता तितकें दान कर. तर तेणें ठरयलें की आपूण ह्या अक्षय तृतीयेक आपल्याक जाता त्या हिशोबान आपूण दान करतलो म्हणून. आनी तेणें चडशें जे आपल्या घरान महत्वाचें जे लागतालें तितकेंच सामान दवरलें, बाकीचें सगळें तेणें दान दिलें. आनी तेच्या मागीर तेच्या फुडल्या जन्मान तो त्याच कुशावती नगरीचो राजा जालो आनी गेल्या जन्मी दिल्लेल्या सगळ्या दानाच्या प्रभावान तेका ह्याय जन्मान जे दिल्लें तेच्या दुप्पट तिप्पट मेळ्ळें. आनी दान दिलेलें हें पुण्यकर्म तेचें अक्षय म्हणजे केन्नाच त्या पुण्याचो क्षय जायना अशा पद्दतीन तें पुण्य तेचें उरलें. आनी म्हणून तेका सद्बुद्धी सुद्दां जाली की ह्याय जन्मान तेणें दान केलें. आतां अक्षय तृतीया ह्या फक्त नांवाची फोड जर केली जाल्यार अ आनी क्षय. क्षय म्हणजे जें सोंपता आनी अक्षय म्हणजे जें केन्नाच सोंपना. आनी जे तुमी त्या दिसाचें दान करतात ते केन्नाच तुमकां म्हणजे दान केल्लेलें जें पुण्य आसा तें केन्नाच सोंपचें ना अशा पद्दतीन ही अक्षय तृतीया आसा. आनी एक अशी एक कथा आढळून येता की एक ब्राह्मण दरिद्री ब्राह्मण आसलो आनी तेका संतान बी कांय नासलें. आनी तेका अशी एक गजाल कळ्ळी की आमच्या गांवान एक म्हणजे वसिश्ठ येयला. तेन्ना तेच्या बायलेन सांगलें की तुमी वसिश्ठा कडेन वचून सांगात आनी तेच्या कडल्यान कितें तरी मार्गदर्शन घेयात. तेन्ना तो बायलेचें आयकून वसिश्ठ मुनी कडेन गेलो. ताणें आपलें सगळें गाराणें सांगलें की आपूण दरिद्री आसा, आपल्याक संतान ना, ती जावची, आपूण कितें करूं. तर वसिश्ठान तेन्ना ताका सांगलें की अक्षय तृतीयेचें व्रत तूं कर, त्या दिसा ब्राह्मणाक आपय, विष्णूची पुजा कर आनी भरपूर दान दी. आनी ते दरिद्री जरी आसलो तरी तेच्या कडेन जें आसलें त्या हितून तेणें तें दान केलें आनी त्या प्रभावान ताका संतती जाली आनी तो श्रीमंतय जालो अशी एक कथा आमकां पळोवंक मेळटा. त्या दिसा परशुरामांची सुद्दां म्हणजे भगवान परशुराम जो आमच्या कोकणाची भुमीची निर्मिती केला त्याचो जन्म सुद्दां हो अक्षय तृतीयेचो. आतां त्या दिसा कितें करपाचें तर अक्षय तृतीये दिसा सकाळी फांतोडे ब्राह्म मुहूर्तार म्हणजे बेगीन उठून बरें आंगाक तेल लावन आमी जशी दिवाळीक आमी जशें साजरे करता त्या पद्दतीन तेल उठणें लावन आमी स्नान करपाचें.
घराक तोरणे बांदपाची, रांगोळी काडपाची, त्याच्या उपरांत देवघर जें आसा तें साफ स्वच्छ करून देवांची आपल्या देवघरांतल्या देवाची बरी वेवस्थीत पुजा करपाची, ताका फुलां हार अशा पद्दतीन फुलां अर्पण करपाची आणि शक्यतो तोराचें जें आमी पने म्हणटात तें करपाचें, दाळीची कोशिंबीर करपाची आणि ब्राह्मणांक आपोवपाचें, ताका कितें तरी दान दिवपाचें आणि त्याचो जो पने दाळीची कोशिंबीर गोड धोड अशें करून दनपारचो नैवेद्य दाखोवपाचो, दनपारा आरती करपाची आणि त्या दिसा खंय तरी आपल्या कडल्यान एक दान घडूंक जाय आणि आमी एक पद्दत अशी आहा की आमी सुवर्ण विकत घेता. सुवर्ण विकत घेवपाचें सुद्दां कारण अशें की ते आमी घेतलेले जो घेवपाची जी क्रिया घडली ती अक्षय जावची म्हणून त्या दिसा सोने विकत घेतात. म्हणजे अशी आमी अनेक सोने घेवपाचे प्रसंग, अक्षय असे प्रसंग आमचेर येवचे म्हणून त्या दिसा आमी भांगर विकत घेतात. अक्षय तृतीयेच्या निमतान भांगराची खरेदी करपाक लोक शुभ मानतात आणि त्याच निमतान आयज आमी आयल्या पणजेंतल्या फेमस असो गोल्ड स्टोर आभरण हांगासर. हांगा अक्षय तृतीयेच्या निमतान ह्या स्टोरान कितें बरे ऑफर्स दिला ग्राहकां खातीर ते आमी जाणून घेवया ह्या स्टोराचे मॅनेजर प्रदीप भट हांच्या कडल्यान. विश यू ऑल हॅपी अक्षय तृतीया. सो आयचो दिवस कशें आसता म्हळ्यार सो गोल्ड इंडस्ट्री म्हळ्यार टोटल हाका एक बरो दिवस आसता. सो ह्या दिवसान सगळे आमचे ग्राहक लोक येवन घेवन परचेस करा म्हणून घेवन हांव विनंती करता. ऑफर्स आसा म्हणून स्पेशल ऑफर्स आसा कस्टमरांक. प्लस आयचो दीस बरो दीस म्हळ्यार कशें म्हणल्यार ऑस्पिशियस डे. सो गोल्ड सिल्वर हे परचेस करपाक एक बरो दिवस म्हणटात. सो अशें आसतना आमचे कस्टमराक हांव सांगता कितें म्हळ्यार सो आयचे दिवस येवन आमच्या स्टोराक विजीट करा आनी गोल्ड सिल्वर आमचे बरे कलेक्शन्स आसा. सो गोल्डान जाल्यार बरे बरे डिझायन्स एंटिक्स आसा, प्लेन गोल्ड परत सगळे डिझायन्स आमी एक केल्ले आसा. तर सिल्वरान खूब बरे वरायटीज आसा. सो एक फावटी विजीट करा आनी आमचे शॉपिंग एन्जॉय करा म्हणून सांगता. तशेंच ह्या दिसान परचेस केल्यार वृद्धी म्हळ्यार सो जो परचेस करता न्ही तो इम्प्रूव जाता म्हणून म्हणटात. तशें आयच्या एक दिवसाचो लाभ घेया म्हणून हांव सांगता. गोल्डान नॉर्मली कशें जाता म्हळ्यार ऑर्नामेंट्स 22 कॅरेट म्हणजे विथ हॉलमार्किंग येता आतां. सो विथ हॉलमार्किंग घेतले म्हणजे इन फ्युचर्स आनी एक्सचेंज करता म्हणजे जाल्यार तांकां वेट फूल मेळटा. सो कितें लॉस जायना. सो नॉर्मली कस्टमरान गोल्ड घेता आसतना हांव कितें म्हणटा म्हळ्यार सो प्युरिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ते तांणी लक्षांत दवरून घेवपाची जाता. वरायटीज दवरला मॅडम कित्याक म्हळ्यार सो एंटिकान दवरला. सो आमचे गोवाचे लोकल हें आसा कितें म्हळ्यार ट्रेडिशन. सो त्या जाल्यार ऑर्नामेंट्स आमी दवरला. सो एक फावटी कस्टमर येवन घेवन एज अ लूक घेवं येता आमच्या स्टोरांत येवन. सो वरायटीज आमी मेंटेन केला मॅडम. सो आमचे स्टोर नियर महालक्ष्मी टेम्पलाच्या बाजून आसा. सो तशें तुमी एनी टायम येवन घेवन आमचे परचेस करात. Welcome to Priority Honda. On this auspicious occasion of Akshaya Tritiya, bring home your dream ride with hassle-free and spot deliveries.
We have a wide range of Honda scooters and motorcycles with unique features and advanced technologies for a smooth, safe and convenient ride. We also offer best deals for your old wheels. You can exchange your old bike and upgrade to a new one. We also provide you with different finance options in collaboration with Tata Capital, IDFC Bank and Shriram Finance, which will ease your Honda purchase with minimum down payment starting from 9,999 with hassle-free documents, no income proof and spot approvals. Hello everyone. So on the occasion of Akshaya Tritiya, I wish everyone a very prosperous Akshaya Tritiya, and I welcome everybody to Priority Honda to experience their one of the best purchase in Honda two-wheelers. So we give very quick deliveries in terms of service, in terms of sales also. So I request everyone to come visit our showroom and have a wonderful experience in your Honda two-wheelers ride. Thank you.